हय आमी सोरो जंक्शनाचेर आहा हांगा अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आहा. ऑलरेडी ट्रेंचिंग मारलेलें आनी काम सारकें जोरान तेंचें चालू आहा. आमी हांगा चॅक करपाक आमी प्रेजंट रावल्या. सो बेजिकली जंक्शन बंद आसल्या कारणान बॉबी बार जंक्शन आहा पळय थंयच्यान तुका शिवोले वयतलो जाल्यार बेजिकली ते अंजुनाच्यान कोण नाजाल्यार कोण कालांगूटच्यान कोण येता पळय तेंच्यांनी बॉबी बारा कडल्यान लेफ्ट घेवन वागातोर पेट्रोल पंपा कडसून डायरेक्ट आमी डायरेक्शन सगळे बॅनर्स आनी बोर्ड मारलेले आहा. सो प्लस आमी स्टाफ डिप्लॉय केल्ले आहा. सो पेट्रोल पंपा कडसून तेंच्यांनी रायट मारले की तसोच रोड घेवन तुज्या बाद्यान हांगा वयर सरता तो त्या जंक्शनाचेर म्हटल्यार तुमकां शिवोले वचपाक. तशेंच शिवोलेच्यान कोण येता तांकां दोन ऑप्शन आहा. आयदर तूं शिवोलेच्यान येवन ह्या जंक्शनाच्या आयल्यान हांगा रायट मारून एक भितर रोड वयता तो वागातोर पेट्रोल पंपा कडेन भायर सरता. तशेंच हांगा लेफ्ट मारले की तुका विनायक रेस्टॉरंटा कडेन थंय भायर सरता. सो दोनूय ऑप्शन आहा. ओके. तशेंच आसगांवच्यान कोण येतले नाजाल्यार म्हापसाच्यान कोण येता पळय तेंच्यांनी विनायका कडल्यान येवपाचें ना. तेंच्यांनी डायरेक्ट तशेंच बॉबी बारा कडल्यान स्ट्रेट फुडें येवन सेम वागातोर पेट्रोल पंपा कडसून रायट घेवन नाजाल्यार हांगा सुद्दां एक इंटरनल एक रोड आहा पण जे कोणाक आयडिया ना तेंच्यांनी वागातोर पेट्रोल पंपा कडसून रायट मारून सेम ह्या रुटाक पावता. कितके दीस बंद आसतलो? आतां प्रोजेक्टेड आहा टायम 3 दीस पूण तेज्या पयलीं म्हाका दिसता जावपाक जाय कित्याक काम तेजें बरें जोरान चल्लेलें आहा. आनी आमी स्टाफूय डिप्लॉय केला. आमी रावंड द क्लॉक स्टाफ आमचे डिप्लॉय केल्ले आहा. प्लस आमी लोकांच्या सुविधा खातीर बॅनर लायल्ले आहा म्हणजे शोईंग खंयच्या डायरेक्शनान घेवपाचें तें. आमी कितें आहा ह्या कामाक लागून स्पेशली आमी थोडे एडिशनल स्टाफूय मागयल्ले आहा कित्याक लोकांक इनकन्विनियन्स ना जावच्या कारणान आमचे जे रेगुलर डिप्लॉयमेंट आसता पळय ते पॉयंट धरून प्लस हे डिप्लॉयमेंटाक लागून आमी एडिशनल स्टाफ मागून मॅनेज करता.